सकाळ भाव भयणानो आयज आमी जेजूच्या कोस्टांचो आयतार समोरता आमच्या खरी भाशेन आमी म्हणटा ताळयांचो आयतार आनी आयज जावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरता। आमच्या क्रिस्ती धर्मांत हो एक खूब म्हत्वाचो सातोळें, कित्याक ह्या सातोळ्यान आमी आमच्या जेजूच्या कोश्टांच्या गुटांची आमी समोरणी करता। आनी कितें आयज आमी हो ताळयांचो आयतार समोरता आसतना जेजूच्या रायपणाचेर आमी आमची नदर घालता। जेजूचे रायपण सेवेचें, जेजूचे रायपण एकामेकाक जिवीत भेटोवपाचें आनी असलेंच आमचें जिवीत जावं आयचो सेवादोर, आयचो समोरोप आमकां उगडास करता। सगल्यांक तुमकां एक बरें देव कृपेन भरलोलें पवित्र सातोळें आवडेता आनी त्या उपरांत पवित्र आनी ही पास्कांची परब आवडेता। देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी। प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज ताकून आमी जेजूच्या पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सरता आनी त्या सातोळ्या पवित्र आमी म्हणटा कित्याक जेजूच्या कोश्टांचेर आमी लक्ष घालता आनी जेजूचे कोश्ट म्हणजे पवित्र, कित्याक हेच कोश्ट आमकां सोडवणेचे व्हडले हातयार आनी ह्याच कोश्टां वरवीं आमच्या पातकांचे फारीकपण देवा मुखार आनी आमकां सोडवण जेजू उगडापी करता। हें स्मरण दवरून ह्या पिराचीत काळ सुरू जाता तेन्ना जावन दोळवणेन आनी प्रिती मोगाच्या कोजनांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमिया जेजूचो पास्कांचो गोड समारोप सुरू करता। हो गूट म्हळ्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवन